दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मुगाच्या भाव भयणीनो, एका नवऱ्यानं आपल्या पुतीनीक व्हंकलेक आमच्या लागीं आपोवन हाडिल्लें. थोड्या जाणांक आपोवन हाडटा तांकां तशें ताका आपोवन हाडिल्लें. आनी तो म्हणलो म्हजें बायल बारी बरें गुणेस्त बरें आसलें. आतां ताका कायलें करता म्हण सांगल्यार तें पयलींचें बरी करचें जालें, ताचें काम करिना. ऑफिसांत येतालें आनी ताचें काम आनी परत करतलें. आनी ताका थोडें रांदचें म्हण सांगल्यार बारी बरें. आतां ताका रांदूंक तूं इंट्रस्ट ना म्हणटा, कांय इंट्रस्ट ना म्हणटा. ताणें करचें जालें, बारी इंट्रस्ट येवन करचें जाल्यो सांगटी, आतां तें करूंक आयकना म्हणून. आनी दुसरें घालें म्हळ्यार हांव प्रेज ना म्हणून तें म्हणटा हांव प्रेज ना, हांवें करचें घाल्याक हांव प्रेज ना म्हणून. मुगाच्यान ताका एकच पटी शॉक जाला. एक 6-7 म्हयन्यांत अशें जाता म्हणून. ताणें बेले गांवांत आसात ती हांगा आयली आनी अशें जालां म्हूण ताका एकच पटी तो नर्वस जाला. कोणा सांगूंक न्ही. ताका कालेंगी एक तरेचें आपादार येयलां. कोणा सांगूंक तो एक थर करता. मागीर एक न्हवरो आयिल्लो आनी तो म्हणटालो बारी ताका न्हवऱ्याक आपोवन हाडलां. ताच्या कुटुंबाच्यांनी भावनांनी कुटुंबाच्यांनी आपोवन हाडलां. तरणाटो काजार जाला. आनी तो म्हणटा काले म्हळ्यार म्हाका सुमा एक न्हिदल्यार थोडे फावटी उठोंक तूं मौन येना, न्हिदल्यार न्हिदत म्हणून. आनी एक तरेची कावजेनी म्हाका एक कावजेनी हांवें सूख केली म्हळ्यार कावजेनी म्हाका येवंक सुरू जाल्या. ती कशी म्हाका कावजेनी येयली की म्हणून म्हाकाच कळना म्हणटा तो. एक कावजेनी येयली, एका तरेची कावजेनी म्हाका दोस्ता म्हणून. मागीर कालें करूं म्हाका तितलें पयलेंचें बरें इंट्रस्ट ना. म्हाका थांक आसा बरें पयलें करतलो. म्हाका आसक्त आसली म्हाका बश्टी अभिरुची आसली अशें करीचें म्हणून. आतां म्हाका ती करूंक इंट्रस्ट ना, करचेंच ना काम जाता म्हणून तो एक वेगळेंच एक टायप म्हाका बघता. कित्याक अशें बघता म्हणून म्हाकाच कळना म्हूण तो सांगता. थोडे फावटी भुरगीं शिकच्यांत थोडे सब्जेक्ट्स बरें शिकतात. आतां शिकोवंकूच नाका. मागीर तांकां कालें म्हळ्यार न्हीद उणी पडटा म्हूण सांगतात भुरगीं. म्हाका न्हीद येना. थोडीं भुरगीं म्हणटात शिकोवंक इंट्रस्ट ना म्हणटात, न्हीद चड उठोवंक म्हण जायना म्हणटात. मागीर म्हाका जेवंक जायना म्हणटात, खावंक जेवंक जायना म्हणटात. तशें नाना तरेचें अशें आसा. हें कळ्ळें मुगाच्यान, कळ्ळें लक्षण हें. हाका म्हणटात डिप्रेशन म्हणून. ह्या हाका डिप्रेशन म्हणटात. ह्या पिड्येक आमी म्हणटा एक मानसीक पिडा ही. मुगाच्यान संवसारांत थांक ना म्हाका ना थांक डिजेबिलिटी म्हणटा. डिजेबिलिटी कितल्या जाणांक तांची थांक देवान दिल्ली थांक दाखोवंक जायना. एकल्याक थोड्यांक काम करचें थांक, थोड्यांक ड्रायव्हींग करची, थोडी नर्सिंगाचें करची थांक, थोड्या दोतोरांक वखदां दिवन गूण करची थांक, थोड्या टिचरांक शिकोवची थांक, थोड्यांक घरा हावजवायफ जावन घर नितळ करून बरें रांदून आपल्या कुटुंबाक सांबाळची थांक, थोड्यांक बालगड्यांक पळोवची थांक, थोड्यांक वेपार करची थांक, बिजनस करची थांक. आतां थांक ना म्हणटात. म्हाका एबिलिटी ना, डिजेबिलिटी. ह्या डिजेबिलिटीक ह्या ना थांक डिजेबिलिटी हाका मुख्य कारण डिप्रेशन म्हणटात. अमेरिकांत 10% लोक डिप्रेशनाक वळख जाला खंय. 10%, 100रांत 10 जण डिप्रेशन आसात खंय. एका तरेचें डिप्रेशन ताका आसा म्हूण. डिप्रेशन म्हळ्यार कितें मुगाच्यान एक मोतीची पिडा जाल्ल्यान तिका अर्थ करूंक मस्त कश्ट ही. आतां ताप आयल्यार आमकां कळटा ताप आयला आंग पळयता, आंगा पडटा आनी पळयता ताप आमकां कळटा. शेळ जाल्यार नाकान शेळ जाल्ली कळटा आमकां. तशें पूण ही मोतीची पिडा जाल्ल्यान मोगाच्यान ही तें डिप्रेशन अर्थ करूंक तितलें सुलाभ न्ही. मस्त कश्ट जाता. आतां पळय हाय BP आसा, आमकां तकली फटाफट जाता. BP आमी मेस्तान BP मागीर दोन येता गुळी घालता BP देंवता. हाय डायबिटीज आमकां कसकत जाता आनी डायबिटीज आमी रगतच्या परीक्षा करता आनी ताका डायबिटीज कळटा आनी डायबिटीज म्हणटा. हें तितलें म्हणूंक सुलाभ न्ही. तुका तें डॉक्टर कुडले म्हणटा तुका BP आसा, तुका डायबिटीज आसा म्हणटा. पूण डिप्रेशनाक तुका डिप्रेशन आसा म्हणूंक सुलाभ न्ही. थोडे वटेन डिप्रेशन पळोवंक आनी परत मस्त कश्ट हें वळखूंक हें अशें जालां म्हूण सांगूंक की मस्त कश्ट जाता. अर्थ करूंक डिप्रेशन अर्थ करूंक तितलें सुलाभ न्ही मोगाच्यान.
थोड्यांक हाय डिप्रेशन, थोडे फावटी हाय डिप्रेशन आसता, मस्त कश्ट, हें तुका डिप्रेशन आसा म्हणून सांगूंक. एक व्हडलें कन्फ्युजनाचें मूळ म्हळ्यार डिप्रेशन म्हूण सांगूंक, हे कन्फ्युजनाचें मूळ तत्वां, हे कन्फ्युजन म्हळ्यार स्पश्ट ना तशें, हें कन्फ्युजन आसा व्हडलें. त्या कन्फ्युजनाचें मूळ कितें गे म्हूण सांगल्यार, आनी खाली डिप्रेशन बगचें मात्र न्ही, सदावत हर एकल्याक फिलिंगां, तांकां फिलिंगां डावन या हाय जाता. थोडे फावटी फिलिंगां डावन जातात. भुरग्यांक आतां पळय, थोडे फावटी आमकां मोगाच्यान पळया, आमकां थोडे फावटी फिलिंगां ऑटोमॅटिकली डावन जातात. कित्याक डिप्रेशन कशें म्हळ्यार फिलिंग आमकां डावन जातात वय. आतां भुरग्यांक ग्रेड आतां रिजल्ट आयले आज थोड्यांची बावल्यांत तांकां 75% मेळ्ळ्यांत, थोड्यांक 100 मेळ्ळ्यांत, थोड्यांक 95 अशें मेळ्ळ्यांत. आनी 95 मेळ्ळे चेडून तुका दोळ्यान दुकां आसात, कित्याक म्हळ्यार ताका 99 एक्सपेक्ट करतलें कितें, आनी ताका उणें मेळ्ळ्यात, 95 मेळ्ळ्यात. तशें मार्क उणें मेळ्ळ्यार तिकेशें आमकां बेजारे जावची सहज, हें सहज, नॉर्मल सहज. मागीर एक काम गेल्ल्या तक्षणां खंत बेजारे जावची सहज, नॉर्मल बेजाऱ्याचीं बोगणां आमकां बगचीं. देखून तशें आमकां सहज जाता. आतां पळया, एक आर्ग्युमेंट करून वाद विवाद जालो, व्हडलें उलाणें जालें, वाद विवाद जालो, व्हडलें आर्ग्युमेंट जालें, आमकां खंत बेजारे जावचें एक सहज, हें सहज खंत बेजारें जाता. हें सहज जालें. 7 दिसांनी हें सोडून आमकां हें खंत बेजाराय 7 दिसां भितर ती उबोन येता. बेजाराय आमी एक सड्ड म्हूण सांगल्यार 5-6 दीस आमकां बेजाराय भोगता, मागीर ती बेजाराय सरता. थोडे फावटी हें काम थोडे फावटी खंयचें हें ट्रिगर करिना, खंयचें हें कांय मूळ नासतना आमी फैल जायना, आमचें काम वचोना आनी खरें आर्ग्युमेंट जावना, झगडें जावना, कांय जावना, सडन एक बेजाराय येता. ती बेजार कशी जाली, कशी बेजाराय आयली, कोणें ताका हें मारकुणें म्हणून ती सडे बेजाऱ्याक उस्तिली गी ना, काम वचोन गी उस्तिली गी ना, कोणें लढाय करून गी या आर्ग्युमेंट करून गी, आमकां कोणें खालें म्हणून दुखोवन गी ना, हें पळय थोडें कांय करून ट्रिगर करिनासतना सडन आमकां बेजाराय. जेवंक रुचाना, खावंक जेवंक जायना, न्हीद पडना, या न्हीदलें उठोवंक तूं जायना, कटी न्हीद एक तराची बेजाराय भितर भोगता, खावजेनी भोगता म्हणून आमी म्हणटा. देखून हें खंय थावन आयली, खंय थावन उबोन आयिल्ल्या बरी आमकां येता. खंय थावन आयिल्ली तुमी आमकां कळना न्ही, बेजाराय खंत बेजाराय खंय थावन आयिल्ली म्हणून उबोन आयिल्ल्या बरी येता. उपरांत परिस्थिती सर्कमस्टन्स चेंज जाता, बदलता, बेजाराय भोगची सडनली उणी जावन येता. थोडे दीस सडनली बेजाराय येता, मागीर ते खंय थावन उबोन गेल्ल्या बरी येता. थोडे फावटी डिप्रेशन पळय तें आतां पळय आमकां डिप्रेशन तशें न्ही. आतां फैल जाल्ल्या क्षणां बेजाराय येता, मागीर 7 दिसांनी ती बेजाराय चलता. काम गेल्या क्षणां बेजार येता, मागीर इल्ल्या तेंपला चलता, उबोन चलता ती. खंय गेली म्हणून ती उबोन गेल्ल्या बरी येता ती. पूण डिप्रेशन वेगळेंच मोगाच्यान. डिप्रेशनाक वैद्यकीय समस्या, मेडिकल डिजॉर्डर म्हणटा हाका. हे मेडिकल डिजॉर्डर देखून वैद्यकीयाची परिस्थिती समजचो डिप्रेशन. देखून हें आमकां तें वसाजें म्हळ्यार एकल्याक आतां तें वसाजें तुका तें वसाजें म्हळ्यार ती बेजाराय वचना. आतां फैल जाल्ली बेजाराय आमी मारकुणें मेळ्ळी बेजाराय, मुखार सीट आमकां चड शिकोवंक सीट मेळटा, व्हडल्या कॉलेजीन सीट मेळटा, बेजाराय गेली. तशें ही डिप्रेशनाची बेजाराय वसाजें म्हळ्यार तुका वत धाडल्यार ती बेजाराय वचना. देखून ते 2 हप्ते रावता थोडे फावटी, ताच्या चड रावता सांगता. आनी तुज्या कामांत, तुज्या खेळांत, तुज्या मोगांत तें इंटरफियर जाता, तें बाधा करता तुका. 2 हप्ते रावता थोडे फावटी चड टायम रावता, तुका कांय करूंक जायना, पयलें केल्ल्या बरी काम करूंक जायना, पयलें तूं खेळांत हुशार जालो खेळोंक जायना, तुज्या पयलें मोगान आसो मोग करतलोय, आसो मोग करतलोय, कुटुंबान मोग करतलोय, आतां मोग करूंक जायना. कोणी लागीं येयल्यार तुका बेजार जाता, उलयल्यार सोसूंक जायना, तुमी वसा म्हूण सांगता रागान उलोवचें. तुजेंतल्याक तूं आसताय, न्हिदोन आसताय, काळोखांत आसताय, एकडे बसून आसताय, हाचे समस्ये कठीण जावन आसात. मोगाच्यान हें डिप्रेशन आमी आमच्या कामांत तें आडखळ घालता, बाधा करता, मेतेर जाता. तशेंच आमच्या मोग हेरांचो मोग करच्या विशयांत तें मेतेर जाता आनी नाना तरेन आमकां हें तोंदर दिता. देखून डिप्रेशनाक नाना तरावळ लक्षणां आसात. कशें कळचें आमकां डिप्रेशन आसा म्हणून?
देखून पळया एकल्या डिप्रेशन आसा आतां म्हाका डिप्रेशन आसा या तुका डिप्रेशन आसा ताका डिप्रेशन आसा भावाक डिप्रेशन आसा भयणीक डिप्रेशन आसा काम करचे ताका डिप्रेशन आसा म्हण कशें कशें मुगाच्या न्हू नाना तरांची लक्षणां ही लक्षणां पळया थोडे फावटी लो मूडच ना मूड म्हळ्यार आमकां एक तें काम करूंक एक इंट्रस्ट आसता मूड आसता मूडच ना म्हणून मरे छप्पे बसचें मूडच आसना लो मूडच ना काम करूंक जावंकूच जायना मूड ना या खेळोंक जावंक ना तुका लायक जावचें करूं पसंद आसलें करूंक जावंकूच जायना मूडच ना म्हणटा तूं तशें जाता देखून एक तें जालें दुसरें लक्षण खालें म्हळ्यार इंट्रस्ट ना लॉस ऑफ इंट्रस्ट म्हणटा आमी लॉस ऑफ इंट्रस्ट तुवें सदांनी करनाचें नॉर्मली तुवें एन्जॉय करचें सामान्य तुवें एन्जॉय करचें आतां इंट्रस्टच ना पयलें तूं करचें म्हळ्यार बारी पळय आतां पयलें जाल्यार एक रांदचें एक दुकरा मासाचें रांदप या कुंगडा मासाचें हें टिक्का करचें सुकें करचें काय तुका मस्त इंट्रस्ट आसलें आतां इंट्रस्ट ना पयलें ताका रिपेरी करचें आनी परत इंट्रस्ट आतां रिपेरी म्हळ्यार जायना तशें भुरग्यांक पयलें एक शिकचें म्हळ्यार बरो मस्त इंट्रस्ट आतां ताणें इंट्रस्ट ना तें ताणें सामान्य ताणें करचें आसलें आतां ताका तें करूंक तूं जायना आतां ताका इंट्रस्ट ना पयलें तो इतलें बरें एन्जॉय करतालो रिपेरी करचें बारीक कुशीक सांगलें लक्षण उठतालो रिपेरी करतालो एन्जॉय करतालो आतां पयलें एन्जॉय आसलें आतां इंट्रस्ट ना जाता हें दुसरें तिसरें खालें म्हळ्यार बूक ना पटा बुकूच ना रुसूच ना तोंडाक म्हाका नाकात म्हणून बगचें जेवंकूच आयकना बुकूच ना वय आनी चवथें घालें म्हळ्यार हांव प्रेजन ना म्हण बगचें म्हाका हांव प्रेजन ना हांव काल्याक हांव प्रेजन ना तीं पळय कितलीं बरीं आहात हांव तांचे बरी न्ही हांव कांय प्रेजन ना म्हणली फिलींग आहा वर्थलेस फिलींग म्हाका मोल ना म्हणलें प्रेजन ना म्हाका मोलूच ना म्हणली तीं बोगना तांचें तें हें चवथें जालें बोगना माव घालें म्हळ्यार म्हाका मोलूच ना म्हणून आनी पंचवें घालें म्हळ्यार चड गिल्टी फिलींग हांव सुखीदार म्हणली कांतोनी दोसची कांतोनी हांवें ती सूख केली ही सूख केली आतां आमी नॉर्मली एक सूख करता मागीर ती सूख आनी करिना म्हणटाना आमकां एक तराचें सॅटिस्फॅक्शन येता आनी करून वचो म्हणून आमी निर्धार कणगणिता हांव तशें हिंग घालून करतात म्हळ्यार आपूण सुखीदार म्हणली कांतोनी हांवें केली ल्हान सुखी तांकां दिसतात बसले वेळार तेन्ना तें चिंतचें आनी ती सूख हांव सुखीदार म्हळ्यार गिल्ट फिलींग कांतोनी एका तराची मागीर एकच चड न्हिदो उठचें ना चड न्हिदचें वेग्गी न्हिदोंक घेवचें चड न्हिदचें न्हीद म्हळ्यार न्हीद थोड्यांक न्हीदच ना 1-2 वरां न्हिदली ना न्हीदच ना उणें न्हीद एकच चड न्हीद नातल्यार उणें न्हीद तांकां न्हीद मस्त उणी जाता मागीर लॉस ऑफ एनर्जी म्हळ्यार बळूच ना बळ उणें म्हाका तांकां म्हाका बळ ना म्हाका लाचार जालो म्हाका बळूच ना सकत ना उबें रावंक जायना चलोवंक जायना म्हण लॉस ऑफ एनर्जी इतलें गाद्यान काम करचो मनीस ल्हान संगती करून अवघेत बसता आतां लॉस ऑफ एनर्जी बळ नातलें मागीर परत्यान जीवघात करया म्हण जावचें परत्यान देवा मागीर परतून तांकां पोर कॉन्सन्ट्रेशन गामान दिवंक जायना गामान उणें जावचें रेस्टलेस उगेत रावना रेस्टलेस आनी लोनेस आपूण कांय नातल्या बरी कांय ज्यूत नातल्या बरी कांय तुमकां जीव नातल्या बरी करताय सायबा म्हणटा आमी कितें जीव नातल्या बरी लोनेस म्हणटा आमी नॉट रेस्टलेस एक घडी बसना हालोवन उठचें चलचें आनी पांय हालोवचे हात हालोवचे अशें खालें करचें अशें थापून रावचें दोळे उक्ते करचे तशें म्हणटा आनी स्पीड उलोवचें सांगिल्लें कितलें स्पीड उलोवचें म्हणना तशें मागीर परत्यान आत्महत्या करचें ह्या जीवघात काडूची चिंतना येवची आत्तां चिंतना येयली आनी इल्ले वर्सां परतून जुगात करयांगी म्हण चिंतचें आंतले खंयचे 5 गूण तुका आसल्यार 5 गूण आसल्यार कले 5 गूण आसल्यार एक तुका मूड काम करूं मूड ना एक तुका इंट्रस्ट ना पयलें तूं एन्जॉय करचें बरें एन्जॉय करून आतां एन्जॉय पयलीं संतोश पावतालें करचें काम करचें संतोश आतां तें इंट्रस्ट ना करूंक तुका बूक ना मागीर तिसरें तुका बूक ना चवथें तुका हांव प्रेजन ना म्हाका मोल ना हांव वर्थलेस म्हणून थोडे फावटी तुका गिल्ट फिलींग कांतोनी भितर हांवें केली सूख म्हणून थोडे चड न्हिदचें नातल्यार उणें न्हिदचें हें थोडे फावटी पोर कॉन्सन्ट्रेशन तर ना तुका गामान दिवंक जायना थोडे फावटी रेस्टलेसनेस 8वें रेस्टलेसनेस 9वें लॉस ऑफ एनर्जी तुका बळूच नातल्या बरी एनर्जी नातल्या बरी सकत नातल्या बरी जावचें आनी 10वें परत्यान जीवघात करया म्हणून चिन्नां येवचीं आनी खंयचीय 5 लक्षणां ही खंयचीय 5 लक्षणां तुका दिसल्यार तुज्या लागीं 10 लक्षणांत 5 तुज्या लागीं आसा जाल्यार तुवें सायकॅट्रिस्टाक डॉक्टराच्या गायडा प्रकार सायकॅट्रिस्टाच्या मार्गदर्शनाचो गायडा एक आमचे मॅन्युअल म्हण एक गायडा
ताच्या प्रकार तें सांगता कितें म्हळ्यार तुका एक डायग्नोसीस डिप्रेशन आसा गे म्हणल्यार परीक्षा गरज तुवें वचाचें आनी परीक्षा करगणाचें दोतोरा म्हणजे 5 लक्षणां जाल्यार दोतोराची परीक्षा तुका गरज दोतोराचें वचून परीक्षा करचें तें ती खाली खांतो बायली सालींत मात्र लक्षण न्ही म्हाका भायर दिसचें लक्षण मात्र न्ही तें डिप्रेशन मेंदा भितर एक ताचेंत म्हणल्यार गुर्त आसा ताचेंत म्हणल्यार मेंदा भितर लक्षणां त्या तकले भितर मेंदा भितर थोडीं लक्षणां जातात देखून ती लक्षणां सोदून काडची पडटात देखून तुका तो गायड सांगता सायकॅट्रिस्टाचो गायड सांगता काय म्हळ्यार तुवें परीक्षा करचेत मेडिकल तुवें वचून एक तुवें डायग्नोसीस करिचेत परीक्षा करचेत म्हणून पयल्यान खाली दोळ्यांक दिसची थोडीं लक्षणां बायलांक आमकां दिसतात तें न्हिदोन आसचें बसोन आसचें तिशीन पळोवन आसचें जेवून आसतना रावचें इंट्रस्ट ना रेस्टलेस कल्ल्यांत काम करचें तेणेचें पांय हलोवचें अशें पयल्यान तें नातलें एक घडी बसना तें पुरा बायलांक दिसचें थोडे आसात थोडे बायलांक दिसनातलें कालें करता म्हळ्यार थोडे एक्सरेंत दिसचें एक्सरे काडटाना आनी परत दिसून येता तांचे एक्सरे काडटना दिसता दुसऱ्यां काल म्हळ्यार तांतूं एक्सरे काडटना फ्रंटल लोब म्हणून एक आसा आनी हिपोकॅम्पस म्हणून एक हायपोकॅम्पस म्हणून एक आसा ह्या जाग्यांनी थोडी बदलावण मेंदा भितर जाल्ली दिसून येता मागीर दुर्बिनांत आमी मायक्रोस्कोपान दुर्बिनांत पळयल्यार डिप्रेशन सांगता थोड्यो संगती ते आसुल्ल्यो तांकां दिसून येतात मुखेच्या न्हू आसाज प्रसार जावच्यात आमी म्हणटा एबनॉर्मल ट्रान्समिशन आसाज प्रसार एबनॉर्मल ट्रान्समिशन ह्या न्यूरो ट्रान्समिटर्स आसात न्यूरो ट्रान्समिटर्स सरोटीन आनी डोपामीन म्हणलें तें उणें जावचें आसाज ट्रान्समिशन ह्या न्यूरो ट्रान्समिटर्स आसात ते सरोटीन आनी डोपामीन म्हणले ग्रंथी ते उणें जावचें वय तें सर्कॅडियन रिदम म्हणटा आमी सर्कॅडियन रिदम म्हळ्यार शारिरीक आमच्या कुडींत आनी जावचें बदलावण मानसीक बदलावण आनी मागीर मानसीक बदलावण आनी आमच्या सालींत बदलावण आमकां थोडे फावटी मोगाच्यान आमच्या कुडींत बदलावण आसता सकाळीं आमी तिके घट्ट आसता सांजे तितकेच आमकां थांग कुणी जाल्यार बरी हें नॉर्मल आमकां सकाळीं काम कर सांजे येयल्ली पुरा सांदोवची सोमा मना ती मानसीक शिकोवंक सकाळीं बरें जाता दनपार जाता आनी इल्लेशें उणें जाता आमचें काम आनी पुरा सांजेर उणें जाता न्हांवन आनी सोर जाता आनी परतून आमकां शिकया म्हणून म्हण येता भुरगीं शिकता सांजेर तशें बदलावण तें सकाळीं थावन सांजेर तरी बदलावण येता 24 वरांनी बदलावण येता ही आनी तशें मानसीक जालें शारिरीक जालें कुडीन जालें मोतीन जालें मागीर सालींत आमी काय म्हणटा चुरक आसता सकाळीं आनी संजेरी चुरकता मोदेकात आमचें चुरकपण इल्लें उणें जाता आमचे बॉडीन ती चेंजीस येतात सकाळीं आसल्या बरीत आमची बॉडी सांजेर आसना तोंडाचें लक्षण सकाळीं आसल्या बरी सांजेर आसना एके फावटी सकाळीं थाव सांजेर म्हणटा तिके बदलावण येता 24 वरांनी येवच्या बदलावन येवच्याक आमी कळना सर्केडियन रिदम म्हणटा आमी तें ताका उजवाडाचे आनी काळोखाचेर परिणाम घालता देखून आमकां रात जाय न्हिदोवंक दिसाक उजवाडाक हाका सर्केडियन रिदम म्हणटा आमी सर्केडियन रिदम म्हळ्यार सकाळीं थावन सांजेर वचून राती न्हिदोवन सकाळीं उठोन परतून फ्रेश जाता आनी तिके आमची ती आळसाय ती अशी सांज जाता उणी जावन सकाळीं जाता उणी जावन येता आनी सकाळीं जावन उणी जाता सकाळीं फ्रेश जाता आनी परतून ती आमचें बॉल आनी परत सोडून येता हाका सर्केडियन 24 वरांचें सर्केडियन रिदम म्हणटा हें सर्केडियन रिदम डिप्रेशनांत मोडोवन पडटा सकाळींत पुरा सावन उठतानांत काम करूं नाका मूड ना आनी बॉल म्हणल्यार ना सकाळींत ना सांजेर थोडे सकत आयिल्ल्या बरें सांजेर सकत नातल्या बरें जाता सकाळीं कांय बॉल नातलें हें सर्केडियन रिदम आमकां मस्त गरज आमकां वय त्या 24 वरांनी आमच्या जिणेंत बदलावण जावची मस्त गरज ताचे उजवाडाय आमचेर परिणाम घालता राती परिणाम घालता हांचेर रात दीस म्हणल्यार परिणाम घालना दिसाक न्हिदतात राती न्हीद पडना राती काम करी आमी जावचें तांकां डिप्रेशन आशिल्ल्यांक ते मोडोवन पडटा देखून थोडे निर्दिश्ट बदलावण हांचे ते जाता हांचे ते निर्दिश्ट बदलावण जाता न्हीद उणी जावची मागीर हार्मोन ग्रंथी आसात आमच्या भितर ग्रंथी आसात त्यो थोडे निर्दिश्ट त्यो ग्रंथी ते निर्दिश्ट तरान एक एबनॉर्मेलिटी म्हणटात एबनॉर्मल म्हळ्यार नॉर्मल न्ही सादारण न्ही असाधारण रितीन एबनॉर्मेलिटी असाधारण रितीन जावन त्यो काम करतात चड जातात उण्यो जातात पुरा नॉर्मल आसनात कॉर्टिझॉल म्हणलो तो टेन्शनाक कंट्रोल करचो टेन्शन आयिल्ल्या वेळार कॉर्टिझॉल म्हळ्यार बॉडी एक ग्रंथी तयार करता ग्रंथी म्हळ्यार काय आतां थोडांत ते शिंपिया ती एक ग्रंथी इन्सुलीन म्हणली एक ग्रंथी ती साखर रेगुलेट करता साखर इतली तासाचे चड जाल्ले आसतना इन्सुलीन चड जाता साखर शुगर आमच्या रक्तांत उणी करता
तशें कॉर्टिझॉल म्हणल्यार टेन्शन उणें करूंक आसा. कॉर्टिझॉल म्हणल्यार ग्रंथी एकच पटी चड जावची, एकच पटी उणें जावची. थायरॉयड म्हणली ग्रंथी हांगा, थायरॉयड म्हणल्यार आमकां ती थायरॉयड म्हणली ग्रंथी हार्मोन तें काल जाता म्हळ्यार हें वयर सकयल जावचें रेगुलेशन तेचें समान जायना. थायरॉयडाचें रेगुलेशन तें रेगुलेट जायचें. आतां पॅन आमकां फास्ट गोजेर लयलें चड करंट उणें तेजेर उणें रेगुलेटर ताका चड उणें करचें. हें थायरॉयड आमकां काल म्हणजे तें रेगुलेटर थायरॉयड केदाळ आमकां जाय, केदाळ उणें जाय, तें रेगुलेट जायना. थोडे पडल्या नातल्या नंतना देखून न्यूरो विज्ञानी सांगतात मोगाच्या न्हू डिप्रेशनाक कारण कितें म्हणून स्पश्ट ताका कारण कितें म्हणून ताचें स्पश्ट चित्रण आमकां सांगनात, ताका दिवंक जायना म्हणटात ते. एक अचवर्यंत कारण, यंत कारण, तेंत कारण म्हण ते सांगनात. हें कशें डिप्रेशन येता गे म्हण ते सांगनात. ते सांगतात काय म्हळ्यार ते जिन्स आमच्या कुडींत आसले जिन्स आनी परिसरा मदें संपर्कांत रावन इंटरॅक्शन म्हणटा आमी जिन्स आमच्या जिवकोशांत आसचे जिन्स आनी बोंथनीचो परिसर एनवायरमेंट हाचे मदें संपर्कांत रावन हें जावचें हें जाता कोण ना म्हण ते सांगतात. डिप्रेशन मापान करचें एक साधन ना. आतां कोरोना आयलें, कोरोना आसा गे ना गे म्हण टेस्ट करना, नाकांत एक काडी घालून कापूस घालून तें घाण परिक्षण करून एक मिटरा तातूंत घाल्या तक्षण तें आसा गे ना गे म्हण दाखयता. एक मिटरा ताका एक साधना. आमकां बीपी जाल्ल्या तक्षण ती बीपी पळोवन हांगा बांदून हाताक बांदून बीपी आसा गे ना गे पळोवंक एक इंस्ट्रुमेंटा मापान आसा, मापान करचें एक मिशिना. पूण हें डिप्रेशन आसा गे ना गे म्हणजे सांगचें मिशीन आणकी येवना. इतल्यो जोन डिप्रेशन जो करता तें मापान करचें एक साधन आमच्या लागीं ना. वय देखून मोगाच्या न्हू देखून डिप्रेशन खंयसर आसा, खंयसर ना, केन्ना येता, केदाळ येना, खंय गेल्यार खंयसर आसा तें तकलेंत आहा गी, मेंदांत आहा गी, ह्या फाटल्या मेंदांत आहा गी, फ्रंटल कॉर्टेक्स आसा गी, मेडुला ब्लगड खंय आसा डिप्रेशन म्हूण सांगचें, खंयसर आसा खंयसर ना, केदाळ येता केदाळ ना म्हूण सांगचें एक मापान करचें एक ना. ऑक्सिमिटर आतां आयलां, ऑक्सिजन म्हणजे आसा गी म्हणून मेजचें. आतां आमकां कोरोना कोवीड आयलें जाल्यार एक ऑक्सिमिटर ऑक्सिजन उणें जाता म्हणटा ऑक्सिजन उणें जाल्ल्या कारणान कोवीड आसा म्हूण कुडल्याक आस्पत्रेक व्हरतात. तशें देखून तें तशें पळोवचें हें म्हाका चड जालां गे डिप्रेशन या उणें जालां डिप्रेशन म्हणल्यार सांगचें एक मापान करचें एक ऑक्सिमिटर तशें खंयचेंय ना. देखून डिप्रेशनाचीं लक्षणां आपडूंक आमकां मेळनात. आतां ताप पळया, एका मनशाक ताप आयल्यार आपूण अळ्यो तुका ताप आसा म्हणीत. डिप्रेशनाक तुमी आपडा आपूण सांगचें तशें खंयचें ना मेळना. देखून पिडेस्त सारकीं आसात म्हण आमकां बगता तांकां पळयतना आनी तीं नॉर्मल आहल्या बरीं बगता ना मोगाच्यान ते नॉर्मल नात. तांचे सोंसचे कश्ट हे आमचे मूड आप वयर जावचें सकयल जावचें, इंट्रस्ट वयर जावचें सकयल जावचें, जेवंक नाका खावंक ना ताचें दूख ती तांकां भोगल्या मात्र गोत्तू. वय देखून आमी ती सारकीं आसात म्हणून पूण ती कितलीं वत धाडटात ह्या आमच्या तांच्या पिडेतावन ह्या डिप्रेशनान कितलीं ती वत धाडटात म्हणना. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्था प्रकार डिप्रेशन पिडेस्त सरासरी 10 वर्सां काणयतात ते डॉक्टराक वचून डॉक्टराचें हेल्प विचारूंक या कावन्सिलराक वचूंक 10 वर्सां हांगा येताना विचारता कितलीं वर्सां जालीं गे म्हणून. अशें तुका केदाळ टावन जालें 10 वर्सां 10-12 वर्सां जालीं फादर म्हणून सांगता. 10-12 वर्सां 10 वर्सां काणयता तें चड जाल्यार मागीर आमी डाक्टरा लागीं येचें चड जाल्यार वचनात. देखून नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ म्हणून अमेरिकांत आहा ताच्या प्रकार ते सांगता डिप्रेशनाचे पिडेस्त सरासरी 10 वर्सां काणयता लागतात तांकां एक हेल्प जाय म्हूण तांकां विचारूंक. नाना तरावळाची चिकित्सा आतां मेळटा, नाना तराची वखदां मेळटात, नाना तराच्यो गुळयो वखदां चिकित्सा थेरपी आनी परत मेळटा आमकां. देखून हें ब्रेन केमिकल्स बूस्ट करूंक ब्रेनांत केमिकल रिएक्शन बूस्ट करूंक अर्ली थेरपी अर्ली चिकित्सा वखदां आमकां मेळटात. मोगाच्यान डिप्रेशन थोडे फावटी कठीण परिस्थितीक पावता. कठीण डिप्रेशन जातात आनी ते पिडेस्त कठीण डिप्रेशनांत जेवंक जेयनात, न्हिदोंक न्हिदनात आनी काळोखांत रावंक काशे येतात आनी रुमांत बागेल घालून भायर तेनात एक हप्तो अशें पुरा कठीण जाता. आमी कितलेशा पिडेस्तां पळयलें एक चेडूं भुरगें आसा तें बागेल घालून 1 हप्तो 2 हप्ते भायर भितर जेवंक नाका इतलें अस्कत जावन लव येता इल्लो उदक पियेता वचून न्हिदता आनी तशें कोणी घरांत आसल्यार भायर येना. तसले कठीण आसतना ताका एक इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरपी म्हणटात.
कन्वर्सिव्ह थेरपी त्यातल्या कठीण परिस्थिती पावल्यार मात ती चिकित्सा बारी उपकारता. कठीण परिस्थिती जाल्यार ते कन्वर्सिव्ह हॉस्पिटलांत तुका दवरून इलेक्ट्रोकन्वर्सिव्ह थेरपी म्हणल्यार ताका दितात, ती बारी उपकारता. कोणी डिप्रेशनांत वरवीं कश्टोवच्या मनशां आसा जाल्यार तांकां आमी चिकित्सा घेवच्या बरी उत्तेजन दिचें. मोगाच्यान आमी उत्तेजन दिचें. देखून आमचें आत्मज्योती आश्रमांत मेन काल म्हळ्यार तांणी चिकित्सा दिवन तांणी आमचे बरी नॉर्मल आमचे बरी तासच्या बरी तांकां उत्तेजन दिवचें भोव गरजेचें. कुटुंबाच्या कडेन देखून कुटुंबाच्या आपोवन हाडलीं सांगतात, थोडीं कुटुंबाचें तांकां मोगान उत्तेजन दितात. हांगा कावन्सिलींग ये पाद्रा बरें आसात म्हूण सांगून पाद्रा मेळया, एक मागणें करया, आशिर्वाद दिता, तुज्या तकले रातून मागता, तूं बरें जाताय म्हूण तशें सांगून हाडटात. कावन्सिलींग म्हळ्यार येनात, देखून आमी अशें सांगून दिता, थंय वचून वाती पेटया, मागणें करया म्हणून हांगा आपोवन हाडटात. देखून आमी उत्तेजन दिचें. तुका कोणेंय म्हणी तुज्या परिसरांत कोणी आसा म्हूण तुका बगलें जाल्यार, हरलीं हांवें सांगलीं 10 लक्षणां कोणा थंय आसतात म्हूण बगलें जाल्यार तुवें ताका उत्तेजन दिल्यार एक जीव तांणी नॉर्मल तरान जिवनच्या बरी आमी करियेत. डाक्टरा लागीं कसलीं सवालां आमी विचारीचे, पद्राबा लागीं ह्या कावन्सिलरा लागीं कसलीं सवालां आमी विचारचे म्हणून एक लिस्ट करूंक आमी तांकां हेल्प करचें. हें सवाल दिसतात, म्हाका न्हीद पडना, कित्याक धाकटे, म्हाका पोटांत हांव जेवना, 3 दीस जेवना, म्हाका रूच ना, कित्याक धाकटे, म्हाका न्हीद ना, म्हाका पयलीं हांव करतलें हरलेलीं कामां आतां करूंक इंट्रस्ट ना, कित्याक धाकटर, अशीं म्हूण सवालां तयार करूंक आमी तांकां कुमक करिचें. मोगाच्यान ती लिस्ट करूंक कुमक करिचें. देखून तांकां थोडे फावटी लज दिसता, थोडे फावटी लज दिसता जाल्यार आमी तांकां सांगचें कालें म्हळ्यार एक वैद्यक ह्या परिस्थितींत लजोवंक आनी कांय ना. आसता आमकां उस्मोड आसा, आमकां डायबिटीज आसा, BP आसा, आमकां लज आगी लज ना, कित्याक म्हळ्यार तें मेडिकल प्रॉब्लेम, तें मेडिकल कंडिशन, तें एक मेडिकल कंडिशन म्हणून आमी तांकां सांगिचें. देखून डिप्रेशन व्हडली पिडा म्हणून आमी करूं नजो. तांकां लज दिसच्या बरी लज दिसाल ती लज आमी काडूंक आमी मुख्य तुज्या आनी म्हजें काम जावन आसा. देखून डिप्रेशन एक विकनेस न्ही, अस्कतकाय न्ही म्हणाचें. आनी थोड्या तेंपान तें समाज आमचें म्हणून आमी लेखिना. थोडीं लेखतात, ओ पद्राबा गेल्ल्या डिप्रेशन गेलें म्हणून. हेपटीन थोडे फावटी कशें आयलां डिप्रेशन म्हणून पळयचें. आनी तें डिप्रेशन हेपटी आयल्यार कितलो आज येता फाल्यां येता म्हणून न्ही. मोगाच्यान एक हात मोडलो, खंय पडोवन बायक करता पुढे हात मोडलो, 2 म्हयन्यांनी सोमान जाता म्हण येत. पूण डिप्रेशन सोमान जाता कितलें म्हण सांगूंक कोणा वरवीं धाकट्यार वरवीं जायना, कोणा वरवीं जायना. हें आमचें जायत्या वर्सांत गेल्या त्या 15 वर्सांत आमचो अणभव जावन आसा. हांवें मस्तू धाकट्यारा लागीं रिटायर्ड जाल्ल्या धाकट्यारा लागीं उलोवन विचारलां, प्रायमरी धाकट्यारा लागीं तें सांगूंक जायना म्हणटात. थोड्यांक वचोंक पुरो या रावोंक पुरो, पूण कंट्रोल करूंक जाता. वखदा वरवीं कंट्रोल करून नॉर्मल तरान आसूंक जाता. पूण वखदां सोडल्यार आनी परतून ते फाटी येवचे चान्स आसा. तशें मोगाच्यान देखून ते म्हण आमी हे मॉड्युलांत गूण जाता. देखून तुजें डिप्रेशन गूण जायचें, फाल्यांत गूण जायचें म्हण तेशें लेखिनाय आमी. हांवें बेजाऱ्यान आसलीं, आतां हांव सोमान जालीं, तुका कितें तुजी बेजाराय वचना, तूं कितें कंथीन आसाय, तुजें कितें इंट्रस्ट ना तुका, म्हाका इंट्रस्ट नासलें तें गेलें, म्हाकाय न्हीद पडनासल्यार बरी न्हीद पडटा म्हणून. मोगाच्यान तुजें नॉर्मल सॅडनेस, तुजी बेजाराय, कंत बेजाराय, तुजें इंट्रस्ट केलें तुजें नॉर्मल खंयच्याय कारणा खातीर, तें कारण सोमान जालें. आतां तुका बरें मार्क मेळ्ळे, बरें सीट मेळ्ळी, बरें काम मेळ्ळें, तुजें बेजाराय गेली. ताची तशेंच म्हण तुवें सरी करूं नजो. डिप्रेशन दुसरें त्या कारणांत नात, तें खंय तावन आयलें म्हण कळना म्हण आमी एवढो नियाळ केलो. ताका सरी करनाय. तुका म्हाका बेजार जालें, हांव सोमान जाली म्हण तुवें तशें ताचे कडेन हांव सोमान जाली, तूं सोमान जायना जावन कितें सरी केल्यार ताका तेदोळो इतलो थेंब तावन हांव वत धाडटां, इतलो थेंब तावन वत धाडटां, आणकी हांव बरी जावना म्हणलें ताका गिल्ट फिलींग येता. आनी ताका गिल्ट बडी कांतून येता, हांव कित्याक सोमान जायना म्हणलें. ताची पिडा आणकी चड जाता, डिप्रेशन चड जाता. ताच्या लागीं उक्त्यान उलयल्यार ताका उपकारता. देखून ताच्या लागीं उक्त्यान उलयचें आमी. तें उलयताना ताणें सांगिल्लें, वैगी म्हणचे वैगी तशें गे म्हण ताचे कडेन आमी इंट्रस्ट दाखोवन ताचे कडेन उलयल्यार भारी बरें म्हणून मेडिकल जर्नल आमकां सांगता. मग दुसरें काल म्हणटार थोडे फावटी तीं कालें करता म्हळ्यार सुसायडार म्हाका जीवघात करया म्हण चिन्नां येतात, म्हजीं चिन्नां येतात म्हणजे सांगतात, वैगी तुका तें चिन्ह जीवघाताचें चिन्ह येतात गे तुका, केन्ना तावन येता तुका, कशें येता म्हण त्या विशयान आमी इंट्रस्ट घेवन मोगान आमी विचारलें जाल्यार तीं जीवघाताचीं चिन्नां दीस येताना उणी जातात म्हणून रिसर्च संशोधन सांगता. देखून तांचे आमी त्या चिन्ना विशयान आमी उलयल्यार भोव बरें तें उणें जाता म्हण सांगता. तुवें ताचे लागीं उलयल्यार ताचें स्टिग्मा म्हळ्यार खत, ह्यो देवा म्हाका हें डिप्रेशन आसा म्हळ्यार खंत बे आनी परत ताचें हांव चलता. ताचे लागीं आमी उलयल्यार उक्त्यान उलयल्यार आनी चिकित्सा घेवंक आमी ताका उत्तेजन दिल्यार
ताका चिकित्सक उत्तेजन दिल्यार तेंय बरें जाता आनी कितल्या धाकटेरांक रिसर्च करूंक असले पेशंटाक ट्रीट करणं आमच्या भोंवतणीच्या समाजेंत कुटुंबांत समाजेंत घरा भोंवतणी जायतें बरेंपण हाडूंक आमकां साध्यता आसा. तशें करूंक एक मेळ दवरया. आनी आमच्या बायबलांत आसा जेजू म्हणटा संवसाराच्या आखेर बरें हांव तुज्या सांगात आसतलो म्हणून. जेजू आसा म्हणटाना आमकां धैर्य मेळटा, बळ मेळटा आनी आमकां एक तरेचो उल्हास येता. आनी प्रत्येक जावन माथेवाच्या वंजालांत अध्याय 20:8 श्लोक 20 हलीन जेजूची उतरां आयकताना. तशेंच जोशुआच्या ग्रंथांत देव म्हणटा जोशुआचे 1:1 श्लोक देव म्हणटा तूं खंय गेल्यार हांव तुज्या सांगाता येता, तुका आदार दिता, तुका बळ दिता, तुज्या गरजान पावता हांव आसा म्हणून. हें उत्तेजनाचीं उतरां आमी नियाळ करचें आनी ह्या उतरांनी तांच्या मुखार आमी तीं उतरां आमी शेअर करचें. आनी हांव इगर्जेक येता, तूं म्हज्या सांगाता येताय की सगळें घरांत तासच्या बदलाक आमी इगर्जे कडेन या गी म्हणून. तूं माग, तूं कित्याक मागनाय म्हणून अशें आमी उलोवं नजो. तूं कित्याक सगळो दीस न्हिदताय म्हणून सांगल्यार तांचें कथीन जाता. म्हळ्यार तांकां कित्याक तें करतात म्हणटा गोतून ताणीं भोगची ती दूख तांकां आनी तांच्या देवाक मात कळीत. तें कितली भितर दूख तांकां टेन्शन आमचे बरी नॉर्मल लायफ ना तांकां देखून मोगाच्यानो तांकां आमी तांच्या सांगात हांगा दिवन हांव तुजो मोग करतां, हांव तुज्या सांगात आसा म्हणून घरच्यांनी कुटुंबाच्यांनी इश्टा मंत्रांनी सांगल्यार हांव तुज्या सांगात हांव तुका हेल्प करूंक रेडी आहा म्हळ्यार तांची पिडा मस्त हाडू जाता, तांकां तें बऱ्याक पडटा. देखून तांची तें उरलें उपरांत आमी तांकां तशें अशें म्हण सांगच्या बदलाक अशें हांव आसा, तूं हांवचो मोग करता म्हण सांगल्यार तांकां मस्त उपकारा पडात. तशें करूंक सरस्पर देव आमकां बेचावून दिवन दी. आमेन.